प्राचीन काळाचो 5वो आयतार वरोस क जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 8 वळी 1 ते 11। जेजू जैतुनाच्या डोंगरार काडून गेलो आनी भोव सकाळी तो नव्यान देव मंदिरान आयलो। सकाळी लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो। धर्मशास्त्रांनी आनी फारिजीवांनी परद्वारान सापडलेली एके बायलेक हाडली आनी मोदें उबी केली। तांणी ताका म्हटले, गुरुजी, ही बायल आतांच परद्वारान सापडल्या। शास्त्रान मोजेसान असल्यांक फातरावन मारच्याक आमकां फरमायला, तर तूं कितें म्हणटाय? ताचेर बोंगलाट घालूंक एक कसले नीप सोदून काडच्याक तांणी अशें म्हटलें। ओडो घालून जेजून आपल्या बोटान जमनीर बरोवंक लागलो आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले देखून उबो रावन ताणें तांकां म्हटलें, तुमचें मोदें जाका पातोक ना ताणें तिचेर पयलो फातर मारचो। आनी एक पावल ओडो घालून तो जमनीर बरयत रावलो। हें आयकून ते सगळे एका फाटल्यान एकलो कडसरून गेले। अदीक जाणटे ते पयले। एकलोच उरलो जेजू आनी मोदें उबी आसली थंयच ती बायल। नव्यान नीट जावन जेजून तिका म्हटलें, बाय, ते खंय गेले? कोणेच तुजेर खास्तीचें फरमण मारूंक ना? तिणें म्हटलें, कोणेच ना सायबा। आनी जेजून म्हटलें, हांवूय तुजेर खास्तीचें फरमण मारिना। वच आनी ह्या फुडें आनीक पातक करूं नाका। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। वाखाणली तुका क्रिस्ता।